आयज तुम्ही ड्युअल सिटीजनशीप जो आसा ताचो इश्यू रेज करपाचो आसा सो पळय ड्युअल सिटीजनशिपाचो आज एक प्रश्न आहा जो बाब वेन्झी विएगस आनी आमी बरोबर घाला हो प्रश्न आतां येवपाक शकता तो घेता जाल्यार ताजेर पळोवया पूण ड्युअल सिटीजनशिपाचें एक तकलेन धरा एक सारांश असो आहा की आमकां एक ऐतिहासीक वेगळेपण आहा आमकां म्हळ्यार गोंयकारांक की गोंय लिबरेट जालें 1961 इंडिया फ्री जाली 1947 आमकां दोन कितें 5 year प्लॅन चुकले ते चुकले बिकले ते सगळें बरें आहा ही एक कोलोनियल लेगसी मे बी पुर्तुगेजांक अशें दिसलें की तांकां माफी मागची दिसलें आनी तांणी काडून आमकां एक फॅसिलिटी दिली फॅसिलिटी कितें ही एक सिटीजनशीप ही सिटीजनशीप घेवन कितें फायदो जाता की गोंयकार तरणाटो जाका नोकऱ्यो हांगा मेळना तो तरणाटो 27 EU देशांनी ताका एंट्री मेळटा थंय तो कसलें काम करता तो IT सेक्टरान काम करता तो हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान काम करता वो तो हेल्थ सर्विसेसान काम करता DHS इज एम्प्लॉयींग द बिगेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आफ्टर द चायनीज आर्मी सो ह्यो नोकऱ्यो मेळटकर तो कितें करता पयशे जोडटा ते हाडटा आनी नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीनी ताच्यान इन्वेस्ट करूं येता OCI प्रमाणे तसो तो इन्वेस्ट करता सो तुजो GDP वाडटा सो गोंयची GDP वाडटा कित्याक आमकां एक्सपॅट्रिएटांचो इन्वेस्टमेंट जाता तर हे सगळें एक रेग्युलरायज जर केलें जाल्यार वायट कितें बसना कायद्यान बसना जाल्यार 2019 शशी तरुरान प्रायवेट मेंबर बील मूव केल्लें फॉर ड्युअल सिटीजनशीप पार्लमेंटान ते एडमीट कित्याक जालें एडमीट जालें हाजे अर्थ की लेजिस्लेटिवली इट इज वर्दी बील केन्ना एडमीट जाता तर कायद्यान बसतना बील भायर पडपाचें बील एडमीट जाता लेजिस्लेटिवली वर्दी म्हणून आज आंतोनियो कॉस्टा युरोपियन कावन्सिलाचो प्रेसिडेंट तो दाखयता OCIचें कार्ड आनी कितें करता की सगळ्यान व्हडली मदर ऑफ ऑल डील्स म्हणटा ती इंडिया आनी युरोपा भितर ती आपल्यान केली बट आय एम प्राऊड टू बी ऑफ गोवन ओरिजीन हे तो जेन्ना सांगता आनी मोदी जेन्ना टाळयो मारता आमचो प्रधानमंत्री जेन्ना टाळयो मारता तेन्ना आमी हांगा ड्युअल सिटीजनशीप कित्याक कन्सिडर करप न्ही इट वील ब्रिंग इन मनी एंड इट वील अलाव देम टू ऑल्सो वोट एक हायब्रिडिटी जातली ती कित्याक हाडप न्ही